Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वाढत्या कोविड केशींक लागून मुंबई हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान आता सुनावणेचेरूय निर्बंध घातला. फक्त अर्जंट केशींचेर सुनावणे घेवपाचो निर्णय हायकोर्टान घेतला. एक्स्ट्रीमली अर्जंट केशीचीच सुनावणी हायकोर्ट घेतले. सगळ्यो सुनावण्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं जातल्यो. 19 एप्रिल ते 7 मे मेरेन 6 दीस सुनावणे खातीर निश्चित केल्यात. एप्रिलात 19, 22, 26 आनी 29 तारखेक सुनावणी जातली. माया 3 आनी 6 तारखेक सुनावणी जातली. न्यायाधीशांनी केशी प्रमाण डिव्हिजनां घेतल्यात. डिव्हिजन बेंचार येवपी सगळ्यो क्रिमिनल आनी सिव्हील केशी जस्टीस महेश सोनक आनी जस्टीस एम जवळकर पळयतले. सिंगल बेंचार येवपी सगळ्यो क्रिमिनल केशी जस्टीस डामा नायडू पळयतले. सिंगल बेंचार येवपी सगळ्यो सिव्हील केशी जस्टीस नितीन सांबे पळयतले. कोरोनाच्या अरिश्टांत याचिकादार आदवोगाद हांचो प्रत्यक्ष संबंध येवंक जायना म्हूण कोर्टान हे पद्दतीन सुनावण्यो घेवपाचें थारायलां.